Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 186 पंचायतींचो टर्म 19 जुनाक सोंपता. ओबीसी आरक्षणाचे घोडे आडकल्ल्यान सरकाराक वेंचणुको फुडें धुकलपाच्यो आसा, मात अधिकृत आदेश अजून काडिल्लो ना. इतल्या मजगतीं पंचायत वेंचणूक फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार राज्य सरकारान योग्य कोर्टा मुखार वचून वेंचणूक फुडें धुकलूंक मान्यताय घेवची म्हण राज्य वेंचणूक आयोगान सरकाराक सल्लो दिला. पंचायत मंत्री म्हणटा गरज ना. म्हाका ती अजून फायल पावना. जे पर्यंत फायल येयना आनी लिखीत येयना आमी तेजेर कांय निर्णय घेवपाक शकना. पूण म्हाका एक सांगपा जाय, घोडी तेणी ते सारके वाचून आसतले ते जजमेंटा, लेटेस्ट जजमेंट येयला तितून व्हेरी क्लियर आसा. इवन महाराष्ट्रात जे डिस्ट्रिक्टान चड पावस आसा थिंगा इलेक्शन घेयना जाल्यार जाता म्हणून सांगला. म्हणजे हेजो मिनींग कितें? सगळे स्टेटींक लागता. ते सगळे स्टेटीक लागता. ते जजमेंटान तेय आहा. हें फकत महाराष्ट्र आनी मध्य प्रदेशूच न्हय, हें सगळे आख्खे इंडिये लागता म्हणून. इवन युनियन टेरिटरी लागता. ते लागता जाल्यार पावस आहा तेन्ना तेणी क्लियरली दिला इलेक्शन घेवपा जायना म्हणून. आतां आमी ऑलरेडी पावसाच्या काळार पावले, सो कशें घेवपा जाता? फाल्यां आमी घेवपा निर्णय घेतलो आनी मागीर लोक विरोध जावपा हें कितें मुद्दम तुमी पावसान घेता, कोण वोटिंगा येवपा नाका म्हणून. आनी पंचायत इलेक्शन हांव परत स्पश्टीकरण दिता, आमकां कितें फरक पडटा? इट इज नॉट फॉट ऑन पार्टी सिंबल. इट इज डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट लेवल. वेन दे आर सेईंग फॉलो ट्रिपल टेस्ट, आमकां फॉलो करूंकूच जाय. आनी क्लियरली थिंगा दिला एक वाक्य आसा, if the dissolution of any panchayat body takes place, then election should be held after the expiry of the terms, not later than 6 months. म्हणजे 6 महिने व्यवस्थित मेळटा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस.